पूण सोतेये क्रिस मेल्ल्या मोडलो मालगडो म्हूण देवान ताका मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केला. जोशे भाशेन आदल्या तेंपार जेन्ना ते एक कणसांक लागून आख्या शेताचेर बेसांव पडटाले, आख्या शेताचेर आशिर्वाद तो याबनीक घालतालो, तेच भाशेन जेजू त्या जमनींतलो उठलो. हालेलुया. आनी जेजू देवा मुखार एक्सेप्टेड जालो. ताचे बलिदान देवान एक्सेप्ट केले तुका लागून आनी म्हाका लागून. हालेलुया. एक गोवाचो कोणो जमनीन पडून मरोना जाल्यार तो एक सुरो उरता, पूण जेन्ना तो जमनीन पडटा तेन्ना तो मोडटा, तेन्ना ताका कणसां येता आनी तेन्ना ताका फ्रूट येता. जेजू आपल्या जिविताचे सांगूंक सोदतालो जेजू आमचे खातीर मेलो, पूण जेन्ना तो जीवन जालो, when Jesus rose, we were the seed just like him. Hallelujah. When Jesus rose, we also know that we will rise. We are his seed. Now because Jesus is accepted before the Father, we are accepted because of Jesus. Hallelujah. So now, you don't have to make God to like you. God already loves you. Irrespective of what you have done in your past, he loves you. Hallelujah. He is not choosing you because you are something good. तू बरो म्हणून तुका चूज करूंक ना, कित्याक आमी कोणूच बरी नान. आमचे भितर कसलेच प्रामाणिकपण ना, कसलेच बरेपण ना, पूण देवान तुका विचून काडलो आनी देव तुजो मोग करता जेजूक लागून. Hallelujah. You are now accepted because of Jesus.